नमस्कार. आम्ही ह्या दिसांनी एक न्यूज ऐकता की प्रभू श्री रामाच्या मंदिरान जी आसा ती चोरी जाल्ली आसा. ती सुद्दां आमी जी देणगी दिता, आमी जे फंड पेटीन पयशे घेता ते नाच जाल्ले आसात. ते सुद्दां आमच्या श्री रामाच्या घरान म्हळ्यार आमच्या अयोध्येक. हो न्यूज जो वाचून खुबशे आमचे हिंदू धर्माचे लोक आसा तांकां खूब वायट दिसता. जो आमी श्रद्धेन लोक पयसो दिता त्या पयशाचो आसा तो दुरुपयोग जाता. आनी हे केसीन जे आसा ते सादारणता 7 करोडाचे ते 200 करोड मेरेन जे आसा ते पयशे नाच जाल्ले आसा असो अहवाल आयला. 2 वर्सां जाली श्री प्रभू रामाचे आसा ते अयोध्येक मंदिर बांदले. ताज्या उपरांत कितलेशेच भावीक आसा ते श्री प्रभू रामाच्या स्थळाक जे आसा ते भेट दिता आनी कितलेशेच जे आसा ते देणगी दिता. देशा भायल्यान जे आसा ते लोक कितलेशेच देणगी दिता. आमचे देशांतले लोक जे आसा ते भावीक आसा, भक्त आसा ते देणगी दितात. फकत तर ह्याच देवळाक न्हू तर बाकीच्या भारतभर जी देवळां आसा प्रत्येक देवळांनी आसा ते आमी देणगी दितात. पूण ह्या देणग्यांचो कितलो वापर जाता, योग्य रितीन वापर जाता काय ना ते पळोवपाची जबाबदारी कोणाची. काही लोक भक्तांची जी आसा धारणा जाल्ली आसा की आमी देवाक पयशे दितात. आमी देवाक पयशे दिवपी कोण? देवाक खबर पासून ना ह्या कागदांचो व्हॅल्यू कितें आसा तो. ज्या देवान येदी व्हडली सृश्टी निर्माण केली ताका आमी पयशे दितले हें हांसपा सारकी गोश्ट. एक्चुली हे जे दान दिता आमी ते कित्याक दिता हाजेर आमी सविस्तर म्हायती घेवया. आतां आमी पळयतात आमी जेन्ना देव दर्शनाक वयतात तेन्ना खास करून आमच्या हिंदू धर्माच्या देवळांनी आमकां पळोवपाक मेळटा देवा पयलीं आमकां फंडपेटी मेळटात. ती बरी काय वायट तेजेर आमी विचार करूं दी. पूण जेन्ना ही फंडपेटी मेळटा तितूर आमी एक भावना म्हणून आमची हितूर आमी दान घालता. ह्या दानपत्रांनी दान घालतात. ते कित्याक घालतात तर जे देवळाचें कार्य आसा, देवाचो उत्सव आसता, त्या देवळाची साफ सफाई आसता, हे सगळ्या कामांक हातभार लावचो, हे सगळ्या कामांक हातभार लागचो म्हणून आमी ती देणगी दितात. म्हळ्यार देखरेखीक लागून, ना की त्या लोकांक आमी पयशे दिनात. पूण आतां ही कालची घटना आयकून आमकां एक वेगळे तरेचे आमकां विचार करचो पडटलो की जे आमी देणगी देवाच्या कार्याक लागून दितात, देवाक न्हू तर देवाच्या कार्याक लागून दिता, तेजो मिसयूज जावपाक लागलो आसात. फाटल्या दिसांनीच एक न्यूज आयकलो की जे अयोध्येक प्रभू श्री रामाच्या देवळाक लागून तेन्ना कार सेवकांनी पयसो एकटे केल्लो तो पासून गायब जाल्लो आसा. म्हळ्यार जी विटा, भांगराची विटा आसली, सुमारे 1200 कितले तरी भांगराची विटा आसली, जावं हिरे जडीत भांगराची विटा आशिल्ली, ती गायब जाली असो एक न्यूज फ्लॅश जालो. म्हळ्यार चल्ला तरी कितें, जे आमी बऱ्या कामाक लागून पयसो दिता तो कोण तरी खंय तरी मदीं चिड्डितात. अशेंच जर जावपाक लागलें जाल्यार आमच्या धर्माची आसा ती विटंबना आमी म्हणूंक शकता ती. अशी आमी खुबशीं देवळां आमच्या भारतांत पळयल्या ज्या जाग्यार देणग्यो अश्यो येतात की खुबश्यो म्हळ्यार रिचेस्ट टेंपल आमचे आमी तिरुपती बालाजीचे म्हणूंक शकतात. पूण जेन्ना आमी थंय वयतात, भक्तगण थंय वयतात तेन्ना त्याच भक्तगणांक त्या पयशाचो उपयोग कसो केल्लो आसा हो योग्य रितीन आमकां थंय पळोवपाक मेळटा. आमी जर तिरुपती बालाजीक आंध्र प्रदेशाक वचत तिरुमाला जाल्यार थंय पळोवपाक मेळटा की आमकां आमच्या भक्तांची प्रत्येक भक्तांची आसा ती बरे तरेन सोय आमकां पळोवपाक मेळटात. म्हळ्यार जो पयसो भक्त दितात तो त्या देवळाच्या देखरेखीक बरोबरूच भक्तांक जी सुविधेक लागून लायल्लो आसात. म्हळ्यार बरे तरेची वेवस्था आमकां त्याच पयशांनी पळोवपाक मेळटा. अशे तरेचो जर उपयोग प्रत्येक देवूळ करीत जाल्यार आमचे भक्त जे आसा ते उमेदीर परत परत देवां कडेन वयतात. पूण असो जर गैर उपयोग जर अशा देवळांनी जायत लागलो जाल्यार भक्तांचे आसा तो विस्वास खंय तरी डगमगतलो. जे मनीस आतां हातूर कोण इनवॉल्व आसा, आमी म्हणटलेत की जे ज्ञानी मनीस आसा जे ह्या देवळान वावरता तेच हितून इनवॉल्व आसतले. आमच्या सारके सामान्य मनीस हातूर जे आसा ते इनवॉल्व नासतना हितूर जे इनवॉल्व आसतले ते सामान्य मनीस. आयज जर आमी टी व्ही लावन पळयत जाल्यार चर्चा फक्त ह्याच पयशांची आयज जाल्लेली आसात. ही आमच्या धर्माक लागून एक बरी गजाल न्हू. ही आमच्या धर्माक लागून एक वायट गजाल घडलेली आसात. आमी तेंचे कडेन फक्त एक मागणी करूं शकतात की बाबांनो अशें करूं नाकात. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम.